जय सगळ्यांना बघा दोन लाईन मध्ये सारखी जय मातरम 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 आमका सगळ्यांक खबर आसा फाल्यां आमचो स्वतंत्र दीस इंडिपेंडन्स डे आणि हो मनयतना कशी देशभक्ती प्रत्येक जाणाक प्रत्येकाच्या आंगान रिगून कशी वाडत आसा ती आमकां गेले ते कितलेशे वर्सां पळोवपाक मेळटा आणि खास करून आमचे मान्य प्रधानमंत्री ज्याचे आदेश प्रमाणे प्रत्येक घराचेर जो आमी आमचो फ्लॅग लायता तिरंगा लायता तेजेर म्हाका दिसता खरे अर्थान ही देशभक्ती वाडलेली आसा. आमी पहिले चिंतपा जाय आमी एक भारतीय आमी इंडियन सिटीजन म्हणून आमी ना जात मानता ना कात मानता ना धर्माच्या आदाराचेर आमी आमची ओळख घेवपा जायना. देशभक्ती पयली आसपा जाय. यू शूड बी प्राऊड टू बी इंडियन. आणि आज हे गर्व आमकां सगळ्यांक आसा एक भारतीय म्हणून. हे जगाक जो आज आमकां मान सन्मान मेळटा तो म्हाका दिसना हेजे पयलीं केन्ना आमकां तितलो मान सन्मान आसलो म्हणून. हे कितें दाखयता खरे भारत देशान प्रत्येक नागरिकान सहभाग जावन ह्यो देश फुडें वयलेलो आसा. जे त्याग आमचे आदले फ्रीडम फायटरांनी केल्ले आपलो बलिदान सुद्धा दिवन आपले ना चित्ता फक्त देशाचे हिता खातीर जी पावलां उचलली तांकां तेंचे फॅमिली खूब त्रास भोगचे पडले आमचे फ्रीडम फायटरांक. तरी आसतना आज आमी इतले फुडें पावला जाल्यार तांकां जे आज ना आमचे मदें श्रद्धांजली दिता आसतना ओळख घेवया की असले लोक बरे मागपी आशिल्ले देशाची भक्ती करताले. आमी आज देशाची भक्ती करया. आमचो देश कशे फुडें काडटले आणि हे देशाचे आमी खरे एक बरे नागरीक जावपाक आमी प्रयत्न करया. आणि म्हाका दिसता डेफिनेटली आयचे काळार जेन्ना आमचे भारत देश खूब फुडें गेल्ले आसा ते डिफेन्सान म्हण नाका एक टायम आमी फक्त इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स आसले. आज आमी एक्सपोर्ट करता. आमी स्पेसान पावले. आमी आमचे एज्युकेशन जे आमी भुरग्यांक दिता ते बरे एज्युकेशन दिवपा खातीर कितलीच पावलां उचलली. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी खूब एडवान्समेंट जालो. हे भाशेन प्रत्येक क्षेत्रान आमी सामान्य लोकां ती टेक्नॉलॉजीचो वापर करून कशे लागू जाता तेय आमी करून दाखयले आसा. डिजिटल पेमेंट म्हूण आज एक नवीन म्हणजे हांव समजलां एक प्रथा तयार जाल्ली आसा. तेन्ना हें दाखयता की बाकीचे जगान जशे लोक जियेता आमी तेज्याहून फुडें पावल्ले आसा आणि आमचे लोक हे एडॉप्ट करता टेक्नॉलॉजी. तेन्ना सगळे आमचे युवकांकडे एक मागणी की आमी चिंतपा जाय जे त्याग बलिदान जे आमच्या वडिलांनी दिला तेका लागून आज आमी इतले फुडें आसा. तेणी आपले योगदान दिवन कित्याक आमी चडशे युवा पॉप्युलेशन जावन आसा तेणी तरी हे देशा खातीर इल्लेशे म्हणजे वावरले आनीकूय कश्ट घेवन आमचो देश खूब खूब फुडें पावतलो आणि फुडें पावता तितलो सगळ्या नागरिकांक बरें पडटलें आमकां सगळ्यांक बरें पडटलें. जय हिंद जय भारत वंदे मातरम.